दिवचलचे रस्ते आदीच येरादारी करप्यांक धोक्याचे। पुला वयल्यान म्हटल्यार संगम सेतू वयल्यान दोन रस्ते फुटतात, दोनय वन वे, पूण ते सांगपी तकटे फुड्यात पावल्या उपरांतच दिश्टी पडटात। या गोंधळाक लागून आजवेर कितलेशेच अपघात जाल्यात। दिसाचो हो गोंधळ जाल्यार रातच्या वेळार कितें? पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। आमी पळयतात बिचोलीचे दोन पोल, पण दोन्ही पोल सध्या वन वे केल्ले आसा। जे बोर्ड लायल्ले आसा सायनबोर्ड्स डायवर्टा खातीर ते सारके ना, ते बारीकशे आसा। त्या खातीर जे भायले स्टेटीचे लोक येता, स्टेटींतले लोक येता गोंयांत, ते चडशे चोल्लाच्यान हांगा देवल्या कारणान बिचोलीसून पास जाता आनी तांकां तो बोर्डूच दिसना। त्या खातीर वन वे जो दुसरो येवपाचो जो पूल आसा थंयच्यान ते वतात, ताका लागून खुबशे एक्सिडंट जावपाक शकता ह्या वाठारांत। आतां सद्या हांगातली जागा बी सुशोभीत केल्या, तशेंच जंक्शनूय आसा हांगा इंडस्ट्रीचे। ताका लागून खुबसो त्रास जो आसा तो भायले लोक जे येता गोंयांत तांकां जाता, तशेंच लोकलांकूय जाता। तो सायनबोर्ड जे कीप लेफ्ट म्हणून बोर्ड लायल्लो आसा तो सामको सकयल असो लायला आनी वयर आसा तो सामकोच दिसना। रातचो तर तेजो खुबसो मोठो त्रास जाता। ताका लागून खुबशे एक्सिडंटूय हांगा जाल्या। व्हडले व्हडले ट्रॉलीज हांगासून ट्रॅवल जाता। एक वन वे आसा, पण ताचेर सारकें लक्ष दिवन मोठो बोर्ड हांगा घालपाक जाय अशी मागणी खुबश्या तळाव्यांनी केल्ली आसा, पण अजून पर्यंत ती फुलफील जाल्ली ना। ती करपाक जाय बेगींतल्या बेगीन। तातूंत जे एक्सिडंट तशेंच लोकांक जो त्रास जाता तो कमी जातलो। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू।